अयोध्येन तुले अट्टू लोकांक रामान सीता त्याग केली कळता. कौसल्या सुमित्रा कैकई भरत शत्रुघ्न अटलो काय ना बाईलो अट्टू मस्त दुःख करताचे. प्रजा लोक बी म्हणताचे देवा रामान कसले सोडले तिका, ती कितली बरी आशिल्ली, कितली त्याग माहिती, कितली छंदी हुशारी आणि घोवा जे आशिल्ली तशी आशिल्ली. तसले कोणाला की उतरावले हाण कसले सोडले म्हणून तू उलयताचे. कोणाक रामाला एक विचारचे धैर्य ना कसले सोडले तू बायली का म्हणून. जाल्यार कौसल्या तिगेले दुःख सहन जायनाशी चेडा तू कसं काम केलंय भरील गुरुवारी कसले सोडले तुवें म्हणती. तेन्ना राम म्हणता आमगेले राजधर्म सोडचे ना अशें म्हाका सीतेक सोडका जालें. हांव तिगेले घोव जन तिका सोडील ना कित्याक म्हळ्यार आमगेले राज्यान तूं अट्टू लोकांक तीन राणी जेवन तुका म्हणून इश्ट नाशिल्लें. थोड्या लोकांक तिगे बद्दल संशय आयलो. म्हाका जाल्यार तिका कसं न्ही आमगेले लोकांना हांव दशरथ रायाल चल म्हूण मागता न्ही राय म्हूण घेतल्या तिगेले घोव म्हण न्ही. केन्ना राय आनी राणी ना तांगेले अर्हत ना जावं राय राणी जाल्यार सीतेक ती अर्हत ना म्हाका केन्ना कळ्ळी की म्हाका. तेन्ना म्हाका तिका सोडचें जालें. आमगे लोकां हांव राय म्हूण जावंक आशिल्लो. लोकांले एक अभिप्रायाक हांवें मान दिवचेची म्हगेले धर्म सोडचे ना अशें सीतेक सोड जालें. आनी तिका बी तें कळ्ळें म्हणून तीन बी म्हाका एक सहकार सो दिला. आमी घोव बायल जावन एकमेकांक समजून घेवचें देखून म्हगेलो हो निर्णय तिणें समजून घेतलें म्हणतो. तेगेले ते उतराक कौशल्य कसं सांगता म्हणून कळना पाप किंवा गिजळा उद्या कडे तरवता तशीच अशी बेजाराना थंयचे दिवस येता उरताच. एक दिवस राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अट्टू लोक राजसभेत बशिल्ले उरताय. तेन्ना यमुना न्हंयचे लागीं आशिल्ले सुमार इतले तपस्वी लोक अयोध्येक येतात आनी रामाला दर्शन घेवका म्हणटाय. तांकां अपेक्षिता रामान तांकां पादपुजनी करून खुशी करता आनी म्हणटा जे रामा तुवें रावणाल तसं दुष्ट राक्षसांनी मारून जगाक उद्धार केला. जाल्यार आम्ही शिकल्यान एक लवणासूर म्हळ्यार राक्षस आसा तो आमकां मस्त त्रास दिता. तू तसं लोकांनी मारिल्लें ना म्हण सांगताय. तेन्ना राम आपल्या भावांक पळयता. शत्रुघ्न मुखार येवन कसं म्हणटा अण्णा हांव ते राक्षसां मारून येता म्हाका आज्ञा दी म्हणटा. तेन्ना राम ते ऋषी लोकांक म्हणटा अण्णा आपण ते राक्षसाले संवार करतात निश्चिंतेन वचाची म्हूण सांगता. आनी हांगा शत्रुघ्नाक म्हणटा तूं सैन्य घेवन वचें न्हू ते राक्षसाले संवार करून यो म्हूण सांगता. शत्रुघ्नाक खुशी जाता. तो थंयचे थोडे सैन्य घेवन भायर सरता. सुमार सांजे पसून तो गंगा न्हंयच्या घेवन पावता. तेगेले सैन्य उठोवची ते दोणीर ते सडा वच्चे करता आनी आपण एक सांज दोणीर बसून वाल्मिकी महर्शीले आश्रमास म्हण करून थंय तांकां मेळचें म्हणून वता. ताणें वता तसं सांज जाता येयलो उरता. सीता दूरच्यान पळयता ताका पळोवन तिका दिसता अरे शत्रुघ्न येता आसा मेगे वयले प्रितीन म्हगेले माययान वटे सांगचे पुरो रामाक तिका आपोवन हाड म्हूण बी रामान हाका पटयले वया म्हाका आपोवच्याक म्हूण दिसता तिका. आनी मनान तिका खुशी बी तिका. जाल्यार तिगे विवेक म्हणटा ना रामान जर तुका आपोवन व्हेले बा ताणें तुका सोडील चूक जाता. सोडील जर करेक्ट म्हण जाल्यार आपोवन व्हर चूक जाता. कसन्या तेग केल्यार बी चूकी जाता. राम मुद्दाम जावन खंयचे परत चूक करच्याक तयार ना मागत आसा. मागीर तो स्वामी धर्माचे पालन करतालो सत्याचे रक्षण करतालो. मागीर मनांत असो कसले विचार आयलो म्हण ती वगी बसता. शत्रुघ्न येता वाल्मिकी ऋषीक पांय पडता. तांणी ताका आशिर्वाद दिता. तांकां बी तो कोण म्हूण वचना. तेन्ना शत्रुघ्न सांगता आपण रामाल भाव हांगा एक लवणासूर म्हण राक्षसा मारच्याक आयला आपण तुमगेलें दर्शन घेवन आशिर्वाद घेवन वचें म्हण आयलो म्हूण पांय पडता तांकां. तांकां खुशी जाता रामाल भाव म्हणच्या काची. तांणी ते दीस तेगेले जेवणा वेवस्था थंय करतात. ते दीस रात्री अंतोड जाता आसतना ब्राह्मी मुहूर्ता पयलें सीत बळान येवन अवळी जवळ चिरडून जाता. ती बातमी ओट्टू कडेन कळत न्हय. वाल्मिकी महर्शी खुशीन तिका आशिर्वाद दिवचे म्हणून येताचे आनी आशिर्वाद दिवन ते चिरडून आपयताची तांकां हुकळून घेवन मोग करताची. ते पळोवन सीतेक मस्त खुशी येता. हांगा शत्रुघ्नाक बी कळटा सीत बळान येवन अवळी जवळ चिरडून गेल्याची म्हळ्यार बातमी. ताका ते आयकुचें घेवन म्हणून आश्चर्य येता कोण ही सीता म्हणून. थंय आशिल्ले ते शिश्य लोकांले बायलांक विचारता कोण सीता ही खंयची म्हूण. तेन्ना एकली म्हणटा ती एकली अनाथ बायल मनुष्य. जाल्यार बी तो विचारता घेवन संशय येता मनांत. ताका तेगेले वयनी लुडग आसा येता ती बी ही न्हय न्हय म्हूण बी दिसता मनांत. कशी या म्हणटा आनी सुमार लोकां विचारता कोणी ताका सम उत्तर दिनाशें. तेन्ना तो वाल्मिकी महर्शीले घेवन वचून विचारता हांगा सीता म्हणले का अवळी जवळ चिरडून गेल्या खंय कोण ती म्हूण.
वाल्मिकी महर्षी कसं नाही उरले नाचे त्याला हातात येणं ताका पण सीते नाशिल ते कुटीर घेऊन येवत थंयचे पळयत पळोवच्याक ताका देवा मस्त दुःख कशें येता तेगेले अण्णाल बायल तणा हांतल्यार न्हिदल्या चेडूं आसात दोनी सुपान इतकार येयले ते पळोवन ताका दिसता अरे कसल मनशाक कसल अवस्था पळय म्हणून ती सीतेक पांय पण मस्त रडता तेन्ना सीत ताका समाधान करता रड नाका तूं तशें रडत तशें कसं जालें ना जाल्यार बी म्हणटा आमा तुका असल अवस्था म्हणून तेन्ना ती म्हणटा तशें कांय ना रे म्हूण सांगता तशी तो ते चेडू आनी उकळून घेता मोग करता ताका मस्त राब तेजे ना तो ते चेडू सुपान इतकार भायर वता थंय सुमार दूर वचून एकलो वचून बसता मस्त दुकान देवा आमगेली अण्णाल बायली साकेताची राणी ती काही नाशिल्ला नात लोकां भरती हांगा दुसऱ्या आश्रयांत आसा आनीक एक काही नादार लोकां बारी ती हांगा बळान जाल्या मागीर अण्णा राम धर्माची मुर्ती आनीक तो प्रजा लोकांले रक्षण करता आश्रय जाता तो आज तेगेले बायल आनी चेडूं दुसऱ्या आश्रयांत आसाची तेव्हा कसं नाही म्हणून तो मस्त दुःख पावता तिकडे ते वाल्मिकी महर्षीन म्हणताचे शत्रुघ्नाका तू बेजार कर नाका रापा तुका सीतारामाले एक धर्मसूक्ष्म गत ना रामान सीतेक कसले त्याग केलो ताण राय जानवरचे थंयचे लोक ओटलो का जाय जर तेगेले बायली ना राणी जानवर थंयचे ओट्टू लोकांक पसंद नाशिल्ले थोड्या लोकांक ताजे बद्दल मनांतल्या मनात तक्रार आशिल्लो ते रामाक कळ्ळें राय जाल्ल्यान कसं न्ही तेगेलो धर्म प्रजा लोकांक बरें करून पळोवंक घेवचें तांकां मनाक खुशी जावं तशी तेगेली बी वागणूक करता म्हूण राम सीतेक सोडलेलो ताणें बायल म्हूण सोडिल्लें न्हय राणी म्हूण सोडल्या ते सीतेक बी गत आसा म्हणून ती बी ताणें घेतले त्या निर्णयाक तक्क जावन ती वागता आसा तेन्ना तुमी कोणी ताजे बद्दल कसं न्हयची बेजारांनी करत तशें ना हे एक धर्म सूक्ष्म हे समजून घेतलें का ताची सूक्ष्मता कळटा नाजाल्यार अशी चार लोकां उरल्या रे सीतेक रामान सोडले म्हणटा तुजे कसले सोडले आनी ते ताजे परिणाम सीतेचेर बी कसं जाले रामाचेर कसं जालें म्हण कोणी विचार करनाचे तशें पळोवंक गेले रामा बी कितलें दुख्ख नवें म्हणटा तेन्ना शत्रुघ्नाक खरें दिसता तशी तो वाल्मिकी महर्षी भरशी परत तेगेले ताका दिल्ले ते कुटिरांत तो न्हिदचे वता हेर दिवस शत्रुघ्न युद्धाक वच्चे भायर सरता आनी सीतेला आशिर्वाद घेवचे म्हणून ती नाशिले कडेन वता ते दोनी चेडवां मोग करता आनी ती पांय पळोवन आपण अशें युद्धा वता आसा म्हूण सांगता ती ताका तूं विजयी जा ते राक्षसा मार तुका रामाल आनीक देवाल अनुग्रह कायम उरो तूं विजयी जा म्हणटा आनी हांव हांगा आशिल्ली खबर तूं कोणाक सांगचें ना तुका रामाल आण आसा म्हूण सांगता शत्रुघ्नाक कसं सांगता म्हणून कळना पाप तो हो म्हूण तिका तिगेले आशिर्वाद घेवन वाल्मिकी महर्षी लेगीत वता ध्यान जाल्ले उरता मात सांगेल तेन्ना हो पांय पळोवन आपण युद्धा वता म्हूण सांगता तेन्ना तांणी म्हणटाची हांगा बस तूं गडबडशी कर नाका तूं थंय वच्चे पयलीं हांव तुका ते राक्षसा बद्दल माहीत दिता म्हूण सांगता यमुना न्हंयेची दांड्यारी मधुरापुर म्हणलें एक व्हड नगर आसा थंय मागशी मधु म्हणलें एक नांवाचो राक्षस आशिल्लो तो अगदीच शूर आशिल्लो ताणें एक पंत ईश्वराक तपश्चर्या करून प्रत्यक्ष करून घेतले ताणें कसं जाय म्हणून विचारलें तेन्ना तुगे हातां आशिल्ले तसले एक तितले शक्ती त्रिशूल तूं म्हाका दिवं का म्हणून विचारलें हाणें ताका ईश्वरान दिलें जाल्यार ताका हें बी सांगलें हे त्रिशूल तुवें अनावश्यक कोणाचेर प्रयोग करचे ना आनी बरे सत्पुरुश लोकांचेर तर केले रे ते तुकाच बली घेता म्हणून ईश्वर ताका ते त्रिशूल दिल्लें ताणें कडे हो मधू ते घेवन येत न्हय राज्यान तूं ताका ते सत्पुरुश लोकांचेर ताचे प्रयोग करचे ना म्हणून आपणें तेगे लोक तागे वरिना वय तेन्ना तो बरे गूण करी न्हू तो बी न्हू सत्कर्मी जावन उरता कडे ताका एक चेल्लो गेलो तेगेलें नांव लवण म्हूण तो बापाय भायर उरना तो अगदीच व्हड जाता ताजे वायट लोकांक संग करी न्हू अगदी दुश्ट जाता तो राक्षस बुद्धीच उरता चेल्या लागान तो बापाय ताका बरे गूण शिकोवका म्हणून जायनाशी कडे एक दीस पुत्ताल चिंतना तो मोर गेलो कडे तो लवण राय जालो ना लवणासूर म्हणून घेतलेलो अहंकारान राज्य करचे सूर केलें हाणें मागीर मुखार कोणी ना म्हणत तो आतां तूं जर एकदम वचून ताका बरें युद्ध केलें रे ताका एदृश्य तुगेलें जायना मागशी
तुमगेले वंशाचो मानदात म्हणलो राय कशी मेल्लो पळय तशी जाताल कडे रे म्हणता. तेन्ना शत्रुघ्न म्हणटा कोण तो मानदात म्हणला रे म्हणता. मागशी तुमगेल म्हालगड यवनाश्व म्हणलो अगदी धर्मान राज्य करता आशिल्लो, अगदी बरो गुणात तो. ताका 100 बायलो जाल्यार ताका एक बी चेडूं जालें उरना. तशें ताका मस्त बेजार येता आपल्याला नंतर आपल्याला वंशाच कोणी उरनात न्ही म्हणून तो भृगू महर्शील्याक एक दीस वचून सांगता आनीक म्हाका चेडूं जालें ना कसं करचें म्हूण. तेन्ना ताणें म्हणटा तूं पुत्रकामिश्ट याग कर तुका चेडूं जातालें म्हूण. तेन्ना तो तांकां आतां जे यजमाना पट्ट दिवन ते यज्ञ करचे बसता. अट्टू बायलांक घेवन बसता. यज्ञ बसता आसतना प्रत्येक बायलील म्हणत अशें म्हाका चेडूं जेवका म्हाका चेडूं जेवका अशें. राय मात तुका सांग कशी पूण एक चेडूं जालें सय अशें. ताका वर्स बी जालें उरता पाप ते रायाक. रघु महर्शी कसं करपाची ते चेडूं जेवका म्हणून ताका एक कलशांत मंत्र आनी सांगून घेवन तो कलश दवरलो उरता ते उदकाचो. आनी रायाक गळ सुकून आयले पिवच्या म्हणून शरबताचे कलश बी थंय दवरलो उरता लागींच. यज्ञ सूर जाता. भृगू महर्शी मंत्र सांगता सांगताची ते यज्ञाचे विधी सूर करताचे. राई बी ते बसेल यज्ञ करच्या. ते यज्ञात ते ओटूची नाना नमुने हवीस ते यज्ञ कुंडांत घालता उरतात नव्हे. ताज्यान कशें तुमकां दिवर्स येता आनी ते रायाक ताज्यान दोळे कशी उज्ज येता म्हूण तो दोळे जरा अशे धांपून घेतल्यार कोर घेवन बशिल्लो उरता. ताका मस्त ताण लागलो म्हणून तो बाजून आशिल्ले कलश काण घेवन उदक पिता. पळयले रे ते भृगू महर्शीन जे मंत्र सांगून पूज करून दवरले ते मंत्रोदक उरता पळय ते हे रायान पिल्लेलो उरता शरबत म्हणून. ते भृगू महर्शांक कळचें का मस्त तांकां बेजार येता. अरे देवा म्हणून तो न्हिदल्यार एक पण मार घेतात. जाल्यार कसं नाही करचें ना पिवन दिलें रायान ते उदक. तशी ओट्टूची बरे रितीन ते यज्ञ पूर्ण जाता. जाल्यार खंयचे बायल गुरवार जायना गेले आनी कोणाक चड जायना जाल्यार हे मंत्राचे उदक पिलेले रायल पोट मात्र वाडत वता. तेन्ना भृगू महर्शी कळटा हागेले पडटा आनी ते चल्या चड जाता असा म्हूण. हे कोणी कसं नाही करता शकनाची. तशी एक 9 म्हयने जावचे ते रायाले पोट भेतून ते चेडूं भायर येता आनी तो राय मोर जाता. कडे थंय आशिल्लो कोण मस्त दुख्ख जाता आनी हे चेडूं कसं पितले म्हणून ओलून घेताचे. आई ते लोक कसं ते चेडाक गाईल दूध पिवताच वे ना रे देवा ते जन्म येईल चेडूं उरत न्ही ताका तसं पिवच्या कळना. जाल्यार ते नोटोची मस्त सत्याचे युग नवे इंद्र प्रत्यक्ष अमृतांत बुडयिल्लो बोट ते चेडा तोंडाक दवरता आनी चिवय शिता आनी हे चेडूं हें पिता म्हूण सांगता. तशी तो माय जाता. ते चेल्ल्याक मानधात म्हणून नांव दवरताचे. तो मस्त पराक्रमी शूर तो 100 राजसूय याग करता 100 अश्वमेध याग करता आनी सार्वभौम म्हणून घेता. जाल्यार एक पण तो इंद्रलोकाचेर आक्रमण करचा वता. तेन्ना इंद्राज सांग मेगेले एक करुणे ना वांचील मनुष्य हांव हे पाप म्हूण ते चेडाक अमृत दिवन वांचयलें आनी आज मेगेचेर हो युद्ध आयला न्ही हक्कर का म्हणटा. आनीक ताणें थंय स्वर्गाक वचचे एकदम वचून ताका वैभवान ताका स्वागत करता. तेन्ना हांव म्हणटा कसं तूं हांव तुगेले युद्ध करता म्हणाले तूं म्हाका स्वागत करता आसा म्हणटा. तेन्ना इंद्र म्हणटा अरे पयन भुलोकांत आशिल्लो खबरशी तूं जिंकून घेवन यो कडेन मेगले युद्ध कर म्हणटा. तशें कोण आसाची भुलोकांत तूं म्हणटा. तेन्ना ताका इंद्र म्हणटा मधुरापुरांत तूं लवणासूर म्हणले एक राक्षस आसा तूं ताका मार घेवन यो कडेन हांव तुगे बरशी युद्ध करता म्हूण ताका पेटयता. मानदात एक गर्वान लवणासुरा विरुद्ध युद्ध करचें वता. तर लवणासूर हो मनुष्य न्हय म्हणून हागेले बद्दल एक अलक्षशें करून युद्ध करता. म्हयनभर जाल्यार बी तांगेलें युद्ध संपना. तेन्ना ते लवणासुरा राग घेवन ईश्वरान दिल्ली त्रिशूल तांगेले शस्त्रागारांत सदैव पूज करता उरतात आनी ते त्रिशूल हाडून ते मानदात राजाक भिसून मारता. तो थंय मोर जाता. तशें हांव ताका लवणासुराक युक्तीन मारका व्हरतुची हरशी तूं तागेलें युद्ध केल्यार उपयोग ना. त्रिशूल तागेले शस्त्रागारान सदळची पुजेक दवरले ताणें आनी तो कायम रानांत तोट वचून बेट खेळटा आनी थंय जे साधू लोकांनी मेळटाची तांकां त्रास दिवन
त्याने वळवळच्याने पळून तो भारी खुश पावता अगदी दुष्ट स्वभाव होता लवणासुरो त्याला बरशी अशी लोक बी त्या गेल्या बरीची ताका तू आता कसं कर काय की म्हणा रे तो जे दिवस रान्नाक बेट खेळायचे वत पळय त्यांना तू त्या गेल्या अरमने वचून गे न्हू आक्रमण कर ताका काही त्रिशूल हाडच्या विजया ना त्यानं ताका तुगे बरशी युद्ध करू येता आणि तो तिथलं काही युद्ध कौशल होत असेल नाही म्हणून ताका ते युद्धाचे एक नीती बिधान सांगताच कशी कर काम त्यांना शत्रुघ्न ना म्हणून तांकां पांय पडून वता युद्ध करच्या तांणी रात्रीचे ते यमुना नदी हगूर दांटवतात दोणीचेर तेगेल्या सैन्यानी तशी कोणाक कळनाशी ते मजुरे लगेच तांणी रान्नान तो निपूंक घेवन बसतात थंय आशिल्ले 2-3 दिसांनी तांकां कळटा लवणासूर बेट खेळजा गेला म्हणून तेन्ना शत्रुघ्न तेगेलें सैन्य घेवन ते मथुरा पట్టणाचेर आक्रमण करून ते तेगेले ताब्यांत घेता ते युद्ध करता करता मस्त लोक राक्षस मरतात आणि थोडे लोक धावन वचून लवणासूरा सांगता अशी खबर लवणासूर मस्त रागान येता येवन घेवन शत्रुघ्ना बरशी युद्ध करच्या पळयता ताका तेगेलें ते हान तूं नगरा भितर वचच्या जायना भायरीची शत्रुघ्ना बरशी युद्ध करता मस्त नमने अस्त्र प्रयोग करता जाल्यार कसं नाही करचें ना तो चलवता आसतना हे बायल ते त्रिशूल घेवन घेवन ताका मेळव तशें उडयता वयल्यान जाल्यार ते शत्रुघ्न पळयता आनीक तो रुद्रास्त्राचे प्रयोग ते लवणासुराचेर करता ते लवणासुराले हडद्या वचून लागता आनी ते तेगेले बायलीन ते त्रिशूल उडयले उरता मागीर ते बी येवन ताका लागता लवणासुराकच आनी तो मरतय आनी शत्रुघ्न विजयी जातय हे वार्ते कळच्या का थंय सतलो मुतलो आशिल्लो तपस्वी लोक येवन ताका आशिर्वाद दितात तशी हेर दिवस शत्रुघ्न थंयच्या ऋषयांक सांगता आपण अयोध्येक वतात तुमकां हांगा राक्षस निर्मुक्त जाल्ला हो गांव म्हूण सांगता जाल्यार तांणी म्हणटाचे ना हांगा हे तुवेंच हांगा राज्य कर का म्हण तांणी सांगताय तांणी शत्रुघ्न दिसता अरे म्हाका काय रामान तशें कांय सांगिल्लें ना माय आतां कसं करचें ते लवणासुराला कोणास की म्हणून विचारशीत तो जे थंय एक बी राक्षस लोक धांवन गेले उरताय रात्रोरात्र तेन्ना तो रामा सांगून पेटयता आनी कसं करचें हांगा म्हण आनी ऋषील म्हणणे सांगून पेटयता राम ताका थंय तूं राज्य करून उरा म्हूण ताका राजमुकुट आनी इतलें सैन्य आनीक शत्रुघ्नाल बायल श्रुतकीर्ती बी थंय पेटोवन दिता मथुरा पట్టणाक थंयचे ऋषी लोक अगदीची वैभवान शत्रुघ्नाल आनी तागेले बायलेले राज्याभिषेक थंय करतात आनी तांकां राज आनी राणी म्हूण घेवन थंयचे लोक गौरव दितात अशी तो थंय राज्य करता उरता तशी ताका बी 2 चेडूं येताची ताका एक पंत सीते पळोवन एका मध्ये दिसता आनीक तो परत वाल्मिकी आश्रमांत वता राय जेवच्याकच तेन्ना वाल्मिकी ऋषीक थंय छोटो खबर सांगतो तांकां खुशी येता अडना तूं यशस्वी जावन उरा ऐश्वंत जावन उरा म्हणून ताणें आशिर्वाद दितात सीतेक बी पांय पण तो सांगता अशें आपण थंय ते लवणासुरा मार्गेन थंयचें राज्य जिंकलो आनी आपणाक रामान थंय राय केला म्हणून तो सांगता ते बी आयकून सीतेक खुशी येता ती बी ताका आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा तूं अशी पदे पदे हांगा येवं नाका न्ही ताजें तुका बी दुख्ख म्हाका बी दुख्ख म्हणून सांगता तेन्ना ताका बी खरेंच जाता चेडो आनी मोग करता सीते पांय पडटा वाल्मिकी महर्षी पांय पडटा मथुरा नगरांत